सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. गुड मॉर्निंग. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां चड लोकांक आमी ह्या सुवाळ्याक आपोवंक ना बिकॉज ऑफ द पॅन्डमीक सिट्युएशन. तरी पूण भायर कोण आसा जाल्यार मातशें बेगीन भितर सरचें. आमी हो सुवाळो प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाचो सुरू करता. पारकोणें कितें तें सांग तुमी सगल्यांनी सांगलां आनी आनिकूय जायत्या जाणांनी सांगलां. तर सांगल्या तितली आयज सगल्यांच्यान घोडये येवपाक जायना ह्या पॅन्डमिकाक लागून. पूण तुमी जीं आयल्यांत तांकां आमी मागीर मोगाचो येवकार दिता आनीक हो सुवाळो आतां आमी सुरू करता. बरें समजता सगलीं भितर पावलीं म्हूण. आयज आमचे मदें खेरीत भाशेन फादर कॅनथ टॅलिस आमच्या मुर्मुगांव डिनरीचो डीन आयज आसा. मिसाची भेट ताणें आमचे पासून आयज भेटयल्या. देवाचें उतर आमकां परगट केलां आनी आतां ह्या ल्हानशा सुवाळ्यान तो भाग घेता तेन्ना आमकां खुशालकाय भोगता. फादर कॅनथ तुका मागीर मोगाचो येवकार. पारकोणें कितें तें सांग तेजो आयज प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जाता. हें आमचें दुसरें वरस. गेल्ल्या वर्साक आमी सुरू केल्लें चिकाली बायो क्रुसेडर्स हांच्या बरोबर. तर हें सेकेंड टायम. तेजी आमी व्हडली ट्रॉफी आहा ती आयज तुज्या हातांतल्यान आमी दिवपाक सोदता. आनीक जायत्या जाणांनी भाग घेतला. सगलीं मेळून 50 पारकोणी आसलीं. गेल्ल्या वर्साक 50 49 करेक्ट जाल्लीं आनी फकत एकूच उरलेलें. 2 जाण विनर आहले गेल्ले फावटी. तेजे विशीं ते सांगतले. आनी ह्या वर्साक 50य करेक्ट केल्लीं आहा म्हणल्यार दुसरी न्यू. सो ऑल टुगेदर दीस इयर वी आर कंप्लिटींग 100 पारकोणी. आनी फुडल्या वर्साक घडये आमी आनीक 50 वो तेज्यावन घडये सुबेज आसत इन द थर्ड इयर. तर खेरीत भाशेन तुजें आसणें आमचे बरोबर आसा देखून आमी खुशाल जाता आनी तुका आमचे मदें येवकार दिता. अ वॉर्म वेलकम टू यू. देव बरो दीस दिवं सगल्यांक तुमकां. आनीक फादर कॅनथाक तरी आमी येवकार दिलाच. आमचे मदें गेस्ट ऑफ ऑनर आमचो बाब जॉर्ज वार्केय बी आहा. हांव मागतां मिस्टर जॉर्ज वार्केनूय मुखार येवचें आनी हांगा बसकाक घेवची. प्लीज सीट फादर. ओके, आतां आमी आमचो कार्यक्रम मुखार व्हरता. आनी ह्या कार्यक्रमाक चिकाली बायो क्रुसेडा तर्फेन हांव मागतां आर्किटेक्ट बाब राज भंडारेक येवन तुमकां येवकाराचीं 2 उतरां दिवचीं म्हण. Respected gathering, it's my pleasure to welcome all who have come here, but especially on behalf of the Chikalim Crusaders who have been working tirelessly into trying to promote our heritage and culture. I welcome in the first place Father Tellis, Mr. Varke, who's been the main sponsor for this event. Chikalim Bayo Crusaders have been working for the last 4 years trying to promote the history, heritage, biodiversity of Chikalim in particular and Goa in general. In the course of this activity, the competition is now in the 4th year of its inception. It was conducted as we started with Keli Born Achi Bazi competition, Parkone Kite Te Sang in 2020, Goa Heritage Competition in July 2021, and the second edition of Parkone Kite Te Sang in 2021 in September, October 2021 again. Today we have gathered here to declare the winners and the runner-ups. The Honorable and blessed Father Kenneth Tellis is here at the function. It was amazing to attend the Mass, I must say so. I felt very blessed and truly enjoyed the way he had conducted this Mass. Our chief guest, again, I'd like to kind of welcome him because he's the main sponsor. And we have a cash trophy, which you can see behind, with a prize of 5,000 rupees. Our other guest, Mr. Victor Hugo, is not here, but he is also a co-sponsor.
And on behalf of Chikalim Crusaders, I welcome each and every one of you, and especially the one who participated in this competition and made it a grand success. We welcome once again each and every one, and special welcome to the competitors who took part. Thank you. I hope you all have a great day. Dev Baren Karu. आतां आमी आमचे पारखोण्याचो प्रोग्राम मुखार व्हरता आसतना ह्या प्रोग्रामाक आमी खेरीत भाशेन एक नवलोकीत मेमेंटो घडोवन हाडला. गेल्या त्या वर्साकूय हाडलेलो आनी एक फाटी आमी बायो क्रुसेडरांनी आमचे गांवचे बायोडायवर्सिटी प्रमोट करपाक एक खेरीत भाशेन मेमेंटो केला. तो हांव मागतां फादर बॉलमॅक्स आमचो पादवीकारान तो रिलीज करचो आमच्या चीफ गेस्ट आनी गेस्ट ऑफ ऑनरांच्या हातींतल्यान. ही आमची चिखलेची सुकणी. हे फोटोग्राफ बाब लिंडन आंध्रादान काडल्या आनी ते पेंट केल्या बाब प्रेस्ली डिकॉस्टान आपणाच्या हातीन आनी ते आमी आयज रिलीज करता आमची चिखलेची बायोडायवर्सिटी वयर काडून दवरपाक आनी प्रमोट करपाक. देव बरें करूं आमचो चीफ गेस्ट बाब फादर कॅनथ आनी गेस्ट ऑफ ऑनर बाब जॉर्ज वार्के आनी फादर बॉलमॅक्स. विनर्स डिक्लेअर करचे पयलीं आमी खासपणी एका वस्तुरेक आयज फेलिसिटेट करता. ती आमची चीफ क्वीज मास्टर ह्या आमच्या कार्यक्रमाची ह्या क्विजाची. पूण ताच्या ओन ती चड फामाद काणकोणा एक्सप्रेस म्हूण ऑर काणकोणा बटरफ्लाय म्हूण. आनीक खेरीतपणी कित्याक ती अंडर वेटरन्स कॅटेगरीन भारता पासत तिणें खास बरी गोल्ड मेडल आनी सिल्वर मेडल जिखून हाडलेली आहा फ्रॉम चायना, मलेशिया, श्रीलंका ह्या इंटरनॅशनल लेवलाचेर. ती आमचे मदें आसा बाय पेरपेत्वा जॅकिस. मातशें मुखार येवचें. इन द वेटरन कॅटेगरी हे अंतरराष्ट्रीय मळाचेर भारताक भरपूर नांव हाडलेलें आसा. सो हांव मागतां आमच्या चीफ गेस्टान तिका शाबासकी दिवन फेलिसिटेट करचें. गिव देम अ बिग हँड प्लीज. आतां रिजल्ट डिक्लेअर करता आमी आनी रिजल्ट आमचो ऑनलायन बाब नाथानियल न्यूनेस आमचो सोशल मिडियाचो एक्सपर्ट थंय डायरेक्ट रिलीज करतलो रिजल्ट जो सगल्यांक पळोवपाक मेळटलो जितले पळय आयज लायव्ह युट्यूबाचेर आहा. आनी तोच मागीर आमकां सांगतलो कोण विनर्स आनी कोण रनर्स आप ते. सो मायक हांव बाब नाताला लागीं दिता.
Okay, so in the main winner of the Parkone Kittesang competition is Mr. Aquila Rodriguez from Kuwait. The co-winner is Miss Raiza Fernandez from Wade. And the third co-winner is Mr. Ashley Afonso from Porvorim. All of them have got 50 points, all correct. Okay. Then the first runners-up is Miss Lanceline Karen Lobo from Borda. The second runners-up is Mr. Remedios Fernandez from Margao. And the third runners-up is Miss Jovita D'Souza from Kurtorim. They have all scored 47 points. Then the fourth runners-up we have Miss Jacqueline Siquera from Mangor. And the fifth runners-up we have Miss Fatima Fernandez from Alto Chikalim. And they have scored 44 points. शाबासकी सगळे विनरांक आनी रनर्स अप. आतां जालां कितें, आमचे विनर्सा मदें 3 जाण जॉयंट विनर्स कशें जाल्या. सो तातूंत एक मॅसेज आमकां येयल्या एक विनराक कडच्यान जो आयज आमचे मदें हाजीर ना, आनी ताणें एक व्हिडिओ मॅसेज आमकां धाडल्या की हो आपणाचो प्रायज आपूण खास करून बाय अकिला जी पळय कुवेटासून कोण जिखल्या आयचो कॉन्टेस्ट आमचो, ताका आपूण हें करता म्हूण, ताका डिक्लेअर करचें म्हूण की मेन विनर म्हूण, कळ्ळें न्हू. सो मागीर आमचे मदें 2 उत्ता, तातूंतल्यान बाय रायजाय आमचे मदें आहा आनी बाय अकिला आमचे मदें आहा, सगळे कुवेटसून. सो बाय रायजा. Hello, Chiklekars. Firstly, a very happy feast to one and all present here. So I was informed that I was one of the participants in the running for the first prize in this Parkoni contest, Kitte Sang. I was also informed that there are 2 other participants who are basically at the same score as me. And one of the participants is from Kuwait. So it is definitely incredible that someone from Kuwait has not only participated in this contest, but has also won it basically. So among the 3 of us, I feel we should actually give her the winning position, since it is definitely incredible that she has won it. So I'd like to take a step back and offer my winning position to her. Obviously, the Chikali Bio Crusaders are doing a fantastic job propagating the heritage of Goa. It is not about winning. Winning or losing is secondary, but promoting the heritage of Goa is more important. So, yeah, that's all. Thank you very much for that. थँक्यू बाय रायजा. आनी देखून आमी आतां बाय अकिलाक मेन विनर म्हूण डिक्लेअर करता. मागता बाय अकिलान मुखार येवचें आनी आमची ट्रॉफी घेवची आमच्या चीफ गेस्टाच्या हातांतल्यान. ही आमची मोलादीक ट्रॉफी आमच्या चिखलेकारांनी डिझायन केल्ली. चिखलेचें दायज ताचेर दिश्टी पडटा मेंद्याचें. आनी कॉंग्रेच्युलेशन टू अकिला रॉड्रिगीस ऑल द वे फ्रॉम कुवेट, आयज विनर ह्या कॉन्टेस्टाचे. पारकोणी कितें तें सांग 2021. वालोर गोंयकारांक आनी वो करून कुवेटच्या गोंयकारांक ताणें गोंयकारांक फाटीं मारून हो पुरस्कार जिखून घेतलो म्हूण. माशेरा आनीकूय प्रायजीस आहा तुका एज विनर. आमी बाय अकिलाक मेन विनर म्हूण डिक्लेअर केला, पूण प्रायज मानी पळय आहा तो इक्वली आमी तिगाय कॉन्टेस्टंट जी जिखल्यान तांकां दिता. बाय अकिला तुजो दुसरो प्रायज घे.
certificate and your special memento. मागता बाय रायजा को-विनर मातशें मुखार येवचें. तुजो प्रायज घेवचो चीफ गेस्टाच्या हातांतल्यान. को-विनर बाय रायजा फेर्नांडीस, आमचे न्यू वाडेची भयण. दुसरो को-विनर बाब एशली आमचे मदें ना, ताणें मॅसेज धाडलेली. रनर्स अप, फर्स्ट रनर्स अप बाय लेस्लिन कॅरन लोबो, आमचे मदें आहा जाल्यार मुखार येवचें बाय. बाय लेस्लिन बोर्दा मारगांवचे. कॉंग्रॅच्युलेशन बाय लेस्लिन. सेकंड रनर्स अप बाब रेमिडियस फेर्नांडीस, ऑल्सो फ्रॉम मारगांव. म्हाका दिसता तो आमचे मदें ना. बाय जोविता डिसुजा फ्रॉम कुर्तोरी, मातशें मुखार येवचें बाय जोविता. कॉंग्रॅच्युलेशन बाय जोविता. नेक्स्ट बाय जॅकलीन सिक्वेरा, आमचे मंगोर वास्कोची भयण, मुखार येवचें. सो दोगांय क्लासमेट सेंट ट्रेजांतली, देखून बाब जॉर्ज वार्के ताका दिता. आनी निमणे रनर्स अप आमची गांवची भयण बाय फातिमा फेर्नांडीस, मुखार येवचें. ह्या कार्यक्रमाक आमकां आदार दिवपाक जेणी पळय मुखार सरल्यान तांकां आमी दिनवास दिता ह्या आमच्या मेमेंटोजा वरवीं. पयलो आमी हांव फादर बॉलमॅक्सा लागीं मागता आमच्या चीफ गेस्टाक ताचो मोमेंटो दिवचो. देव बरें करूं फादर, तुवें येवन आमचें सोबयलें म्हूण फंक्शन. दुसरो मोमेंटो आमच्या गेस्ट ऑफ ऑनर बाब जॉर्ज वार्केक मागता मुखार येवचें, आपलो गिफ्ट आमचे तर्फेन घेवचो. तिसरो मागता आर्किटेक्ट बाब राज भंडारे, काय बरो ताणें वेलकम एड्रेस दिल्या. हो आमचो एक खांबो चिकाली बायो क्रुझेडरांचो. बायोडायवर्सिटीची आमचो खांबो चिखले गांवचो चिकाली बायो क्रुझेडरांचो धीर आनी आदार म्हणल्यार जाता फादर बॉलमॅक्स पेरेरा. पन्नास पारकोणी आमी घातली, पूण हे 50 पारकोणी घातला तेन्ना तेतूंतल्यान एक 12 वर्सांच्या भुरग्यान एक पारकोणें घातलें. आमकां जाय बाब दिलन लॉरेन्सो मुखार येवन आपलो एक आमचे तर्फेन एक इनाम घेवचो म्हूण. अशें तरणाट्यांनी मुखार सरचें आनी आमचें दायज राखून दवरचें अशी आमची मागणी.
कोणे घाल इलेशे बाय हेडो गेलो राय कोण मालकाय इलेशे बाय खेळोंक गेल्ले राय कोण मारल काय मस्किटो मॉस्किटो आमचे मदें आनीक एक खास मेहमान आहा बाब एंथनी आल्मेदा ताचे कडच्यान आमकां उणे 4 पारखणी येयल्लीं मागता बाब एंथनी आल्मेदाक मातशें मुखार येवचें आनीक आमचे तर्फेन एक ल्हानशें गिफ्ट घेवची बाब एंथनी आल्मेदा कुर्तोरिसान येयल्लो आहा आमच्या ह्या प्रोग्रामाक आनी मुखारूय आमकां आनी पारखणी दिवची 15 पारखणी आमकां बोटी वयल्यान हाडलीं बाब क्रिस्पीन फारिया एक खांबो आमचो चिकाली बायो क्रुसेडरांचो आमचे मदें आहा जाल्यार मुखार येवचें बाब क्रिस्पीन फारियेश ओके तो ना हे पारखण्याक ह्या वर्सा फूल डॉक्युमेंटेशन बाब सायमन आफोन्सोन केलें चिकाली बायो क्रुसेडर्सा तर्फेन मागता बाब सायमन आफोन्सो मातशें मुखार येवचें जे पळय आमी रिलीज केला हें मेमेंटो सुकण्याचो ती सुकणीं सगळीं बाब लिंडन आंध्रादान फोटोग्राफ केल्ली आहा आमचे गांवची 70 बर्ड्स आमी डॉक्युमेंट केले ओन्ली विलेज फादर इन गोवा वीच हेज डॉक्युमेंटेड इट्स ओन विलेज बर्ड्स आनी ती मागीर आमी पेंट करून काडल्या पूण आयज अनफॉर्च्युनेटली बाब लिंडन आंध्रात आमचे मदें ना ताचो गिफ्ट घेवपाक तो आनी खंय गेल्लो आहा तेका पावना फंक्शनाक आमचो सोशल मिडिया एक्सपर्ट जो पारखणी आमची यूट्यूबार बी घातल्या आयजूय बी इनवॉल्ड आहा मागता बाब नॅथॅनियल न्यूनेस मातशें येवन आपलो इनाम घेवचो मास्टर शॅनन फर्नांडीस आर्टिस्ट आमचे मदें आहा जाल्यार मुखार येवचें ओके बाय फिलोमेना मोंतेरो आयचो कार्यक्रम करपाक जो आमकां आदार दिला ताकाय आमी हो मोमेंटो दिवन दिनवास आटापतात आमची गांवची भयण मिसीस सिंथिया मिरांदा ना दिसता म्हाका बाब प्रेस्ली डिकॉस्टा मातशें मुखार येवचें प्रेस्ली आमचो देहामांत म्हणल्यार जाता आमच्या गांवची ही सगळीं सुकणीं जे आमी मोमेंटो रिलीज केले सगळीं ताणें स्वता आपणें पेंट करून दिल्लीं आहा आमकां अ वेरी गूड टॅलंट ऑफ अ विलेज तसोच बाब जॉन्सन स्टिफन आमचे मदें आहा जाल्यार येवचें तो कालसीक आहलो तो ना फायनली आमी चिकाली बाय क्रुसेडर्सांनी एक खास कॉम्पिटिशन दवरलें ओन्ली फॉर हेरिटेज लवर्स ऑनलायन आनीक तें 1 म्हयन्याचें कॉम्पिटिशन आहलें आनी ताचो विनरूय बी त्या कॉम्पिटिशनाचो बाय रायजा एकदम टॅलंटेड लेडी बाय रायजा मातशें मुखार येवचें आनी त्या कॉम्पिटिशनाचो इनाम तुवें घेवचो This was a general knowledge competition. This was a general knowledge competition on heritage of Goa and it was won by Raisa Fernandez. It was an online quiz. सगळ्यांचे दिनवास आटापल्या उपरांत आतां 2 भाशणां जाल्या शिवाय प्रोग्राम काबार जायना पयले सुवातेर मागता गेस्ट ऑफ ऑनर जॉर्ज वार्के लागीं 2 उतरां आपलीं उलयचीं म्हूण Good morning and a happy feast to all of you. The chairman of today's function, my intimate friend Cyril, Father Bolmax, Father Teles, and my dear friends who are present here. Actually,
though I come from Cochin, my base is in Goa. I was born and brought up in Goa. Nearly 22 years, my father was in the customs. So I did my 12th standard at MES, and then later on I went for my engineering studies, Bangalore. My brother also was there, so we are all actually, basically roots are in Goa only. And last year, Cyril happened to just, explain to me about the various activities being done by this Bio Crusaders. And I was very much happy to be, I personally got involved, and then I instituted this prize in memory of my father. And I was really overwhelmed and very happy to see the activities being done by this particular very energetic group. And here's wishing the group all the best in their future endeavors. Make this place a better place to live in. And to all you supporters of the group, I pledge my solidarity and support to this group and Reverend Fathers who are all involved in this. It's really a good venture, and hope all your activities will be beneficial to the people of Chikalim and Goa in whole. Thank you all once again. देव बरें करूं बाब जॉर्ज, तुजो आदार सदांच आनी बेसां आमचे सदांच आसचें. आतां मागता आमचो चीफ गेस्ट रेवरंड फादर कॅनथ टेलिस, डीन मुर्मुगांव डिनरीचो, ताचे लागीं आमच्या ह्या सुवाळ्याक 2 उतरांनी सोबयचीं म्हूण. बरें, म्हजीं 2 उतरां म्हणटा पळय तीं, एक उतर शाबासकेचें, दुसरें उतर दिनवासनीचें. पयलें शाबासकेचें उतर म्हणटा पळय तेन्ना हांगासर आयकलां ते भाशेन अंदूच्या वर्साक तेग विनर्स आसले. ह्या तेगा मदले दोग पोरूंच्या वर्साचे विनर्स जावन आसले. पूण ह्या दोगांनी जीं पोरूंच्या वर्साक विनर्स जावन आसलीं पळय तांणी आपलो रायट सरेंडर करून अंदूच्या वर्साक पयलेच फावटी विनर जाला ताज्या हातान ती ट्रॉफी घातल्या. हें सोंपें काम न्हय, कित्याक हांव वावर कोत्तां. कित्याक वावर कोत्तां? म्हाका इनाम मेळूंक जाय, वो म्हाका ती शाबासकी मेळूंक जाय. पूण मेळ्ळोली शाबासकी मेळ्ळ्या उपरांत ती सरेंडर करप, this is a real I would say sacrifice. And I would say a great sacrifice, not just a simple sacrifice, a great sacrifice to surrender my right to somebody. And when I'm getting it for the second year, all the more it would be a joyful experience to keep that trophy to me. So तुमकां म्हजें पयलें उतर शाबासकेचें, दोगांयकूय आमचो भावना तूं आसाय तर देव बरें करूं. दुसरे सुवातेर म्हजें दिनवासनीचें उतर. म्हाका आयज पयलेच फावटी गमलां इतलो बरो वावर हे चिखलेचे इगोर्जेंत आनी इगोर्जे सरभोंवती समुदायेंत जाता म्हूण इज समथींग टू बी एप्रिशिएटेड. आमची गोंयची परंपरा आमी म्हणटा पळय ती, आमची गोंयची ग्रेसकाय म्हणटा पळय ती आमी सगळीं उलयता. गोंय इबाड जाता, गोंय इबाड जाता, गोंय इबाड जाता. पूण इबाड जाता तें सांबाळपाची खबर कोणकूच ना. सो कोण तर कोत्ता जाल्यार खरेंच आमी तांकां न्हूच शाबासकी दिवपाची, पूण देव बरें करूं म्हणपाचें, कित्याक तुमी आमचें गोंयचें सवें हुस्को दाखयला देखून. आनी देखून जाणें ही मांडणी काडली, जाणें ती मांडणी फुडें व्हेली, ती मांडणेक आदार दिवंक पयशांचो आनी दुसरो गिन्यानाचो हुशारकायेचो आदार दिल्ल्यांक सगल्यांक हांव आज ह्या सुवाळ्या समयार देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो तुमचो वावर सदांच अदीक फुलचो आनीक ताजें बरें फळ आख्ख्या गोंयच्या शाराक मेवचें म्हूण मागता. थँक्यू, गॉड ब्लेस यू. देव बरें करूं फादर, तुज्या ह्या मोवाळ उतरांक लागून आनी आमकां उर्बा मेवतली हाचे मुखार हो वावर फुडें व्हरपाक. निमणे सुवातेर वोट ऑफ थँक्स दिवपाक हांव आपोवचे पयलीं एक रिक्वेस्ट, सगळे विनर्स आनी मागीर मुखार येवचें फोटो सेशनाक लागून. मागता बाय कविनासी फेर्नांडीस, आमचे फुलते कोडे चिकाली बाय क्रुसेडराचे. ताचे पयलीं थोडे क्वीज मास्टर्स आमचे मदें आहा जाल्यार आमी तांकां सर्टिफिकेटी केल्या, त्यो घेवपाक तेणी येवचें. फादर बॉलमॅक्स मातशें दिवचें. फादर पिटर फेर्नांडीस आमचे मदें आहा जाल्यार येवचें. मिस विनी फेर्नांडीस, मिसेस विनी फेर्नांडीस.
बाब फ्रांसीस कार्वालो, बाब मायरन लुकस आहा आमचे मदें, बाय एना स्मृती पेश, बाय एना मातशें मुखार येवचें, बाय फॅतिमा फर्नांडीस, आनी ही आमची क्वीज मास्टर्स पारकोणी घालपी. ओके, थँक्यू फादर. वोट ऑफ थँक्स दिवपाक मागता बाय कविना सी फर्नांडीस. I deem it a great honor and privilege to propose this vote of thanks on behalf of Chikalim Bio Crusaders on this memorable occasion. Parkone Kitente Sang. First and foremost, I wish to thank Reverend Father Kenneth Tellis, Dean Murmugaon Deanery, for gracing our function as the chief guest and handing over the trophies. I wish to likewise thank guest of honor Mr. George Warke for being there as a patron of this event. He has come all the way from Cochin to attend this function and support our Bio Crusaders cause. Similarly, I wish to thank Mr. Victor Hugo Gomes from Goa Chitra Museums and our very own architect Raj Bhandare from Nirvana for patronizing our event with this generosity. A special and hearty thanks to our very own parish priest, Reverend Dr. Bolmex Pereira, whose enthusiasm and support keeps these competitions ball rolling. Our team of silent, dedicated workers consists of youth and adults. A big thanks goes out to social media expert Nathaniel Nunes, Lyndon Andrade, Filomena Montero, our contest documenter Simon Afonso, Crispino Farias, Miss Cynthia Miranda, and our village talented artists Presley DeCosta, Johnson Stephen, and Shannon Fernandez. I wish to also thank all our Bio Crusaders who have chipped in to meet the expenses. 4 amongst them have picked up the tab substantially. A big round of applause to all the Chikalim Bio Crusaders, please. Thank you. And finally, congratulations to our winner, Mrs. Akila Rodriguez, for attending this function all the way from Kuwait. Congratulations to Mrs. Raiza and Mr. Ashley too. Congratulations to the runners-up as well as the quiz masters. Hope you will provide more Parkoni for next year too. And finally, I wish to thank all the global and local Goans who participated in this year's competition, and we look forward to your participation next year too. On behalf of Chikalim Bio Crusaders, thank you all. God bless you all. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी ह्या सुवाळ्याक येयले म्हूण आनी मागता सगल्यांनी आमकां जॉयन जावचें रिफ्रेशमेंट्साक. फादर आमचो बॉलमॅक्स पादवीकार 2 उतरां उलोवंक सोदता. बरें, पयले सुवातेर आयज हे आमचें सेकंड एडिशन ऑफ पारकोणी कितें तें सांग. फायनली आयज प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आनी फुडल्याय वर्साक आमी जातली म्हण रावता. ऑलरेडी आमची ओद्दी पारकोणी पावली आम कडेन आनीकूय येतली. त्या उपरांत मागीर घोडेक आमचो बूकूय भायर सरतलो पारकोण्याचो, जो सदांच्या सदांच उरतलो. आनी दुसरे पावटी आन्सर सोदपाक हे पावटीक जे त्रास काडले, भोव करून आमचे जे विनर्स आसात तांणी आन्सर सोदपाक, ते सगळे आन्सरूय बीन आसतले आनी पारकोणी जी घातलेली आहा तीय आसतली. मुद्दम 2 उतरां सांगपाक म्हाका दिसली. फादर कॅनेटान जें कितें सांगलां तींच उतरां म्हाकाय परतून म्हणपाक दिसता. भोव करून बाब ॲशली आनी रायझा फॉर दीस जेस्चर. जिकोन तो आनी कोणाक म्हणल्यार ओके हांव म्हजो रायट फाटीं घेता म्हणपाक. ज्यो जिता वही सिकंदर म्हणटा तेका न्हू. आनीक
हार कर जीतने वाले को लोग बाजीगर कहते हैं. ही बहुत बडी बाजी. आनीक पूण ही बाजी मारल्या तेन्ना दे हॅव नॉट लॉस्ट एनीथींग हें सांगपाक जाय देखून. कितें लॉस वाय दे हॅव नॉट लॉस्ट तें सांगता. दीस ट्रॉफी दॅट इज गिवन काय बरी ती मेंद्यांची केल्ली आहा. विंडो पेन ऑयस्टर्स तेंचे हें केल्ली आहा ती स्पेशली डिजायन्ड फॉर दीस प्रोग्राम फॉर दीस कॉन्टेस्ट. दीस इज अ रोलिंग ट्रॉफी. ही रोलिंग ट्रॉफी कायद्या प्रमाणे 3 फावटी कोण कंटिन्युअस जिखता तेका वेता. सद्याक आतां रायझा आनी एशली बोथ आर एलिजिबल टू विन इट 3rd time next year. So we wish Raiza and Ashley to win it next year and take it home forever. कित्याक फुडल्या वर्साक चड करून आमी पारकोणें कितें तें सांग हाचें 3rd एडिशन केल्या उपरांत पारकोण्याचें कॉम्पिटिशन सोंपोवन दुसऱ्या कॉम्पिटिशनाक घोडेक भितर सरतले. आजून ताचेर डिसिजन जावंक ना. बट स्टील आय वूड लायक टू से सो 3rd year when we are doing it, the trophy has to go to your house, from our cupboard to your house. So all the best. Of course, this year's winner, तुका second time फुडल्या वर्साक जिखपाक जाता. We wish you also the best. Anik once again to be appreciated, our overseas Goans are showing lot of interest in taking care of our biodiversity, taking care of our heritage. Participate जावन तेच बरोबर दुसऱ्याय वस्तूंनी. सो वी आर व्हेरी हॅपी की कुवेटसान हे फावटी आमचो कुवेटसान गोवन हें कॉम्पिटिशन जिखता. ही आमकां खुशालकायेची गजाल. आनिकूय जायत्या गोंयकारांनी आख्ख्या संवसारभर असली उमेद दाखोवची. एंड ऑलवेज बी फॉर युअर हेरिटेज, बी फॉर युअर बायोडायवर्सिटी. देव बरें करूं. थँक्यू. आयज हांव देवाक आर्गां दिता. कित्याक आयज तुमचे मदें म्हाका पावयलें हिंगा आयज चिंतनासतना. आनी चड आनी चड देव बरें करूं बाब सिरिलाक. कित्याक ताणें जायतो तोकोस घेतलो ह्या पारकोण्याक लागून. खंय खंय गांवांत काणकोण सुद्दां तो पावलो. पूण हांवें चिंतूंक ना. पूण चड आनी चड देव बरें करूं तेजे वरवीं हांव हिंगा पावलें. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा फादर बोलमॅक्स फादर सगल्यांक तुमकां देवान बरी भलायकी दिवंक आनी एक कार्य तुमचें सगळें फुडें व्हरपाक देवान तुमकां चड आनी चड आदार दिवंक. तशेंच तुमकांय सगल्यांक देव बरें करूं. इतलें. थँक्यू. देव बरें करूं. प्लीज सगळे विनर्स हांगा येवचे आनी चीफ गेस्ट.
another two, competent winners, Ashley, Alfonso, and Reza. You all will always be in my mind till, I exist in this world, but I will always share it with you all, okay? This Parkone competition, it was a great entertainer for me and my family. It kept me engrossed for 2 long months in searching for the answers. I must thank the Chikali Bio Crusaders for coming up with this unique competition, promoting our forgotten Parkonis. I have a small request to Cyril and the group of Bio Crusaders. Please keep the good work you all are doing. On behalf of my family, may I contribute something? Kindly accept the cash prize and utilize it in promoting the wonderful work you all are doing. Once again, thank you, Cyril, Simon, Bio Crusaders, and the parishioners. Soglang tumka San Francis Xavieracha festaji pormi Dev bore koro. Dev bore koro by Akila. And please join us for some refreshments. Good morning and happy feast to all. I was informed by the organizers of Chikali Bio Crusaders that I am one of the participants running for the first place of this very interesting competition, Parkone Kitte Sang. I was also informed that I share the first place equally with 2 other participants, and one of the 2 is from Kuwait. It is amazingly to see that this competition has succeeded creating phenomenal interest and reached far and wide. And therefore, I am happily and I am willing to offer the participant from Kuwait to take the winning place. With the same enthusiasm he or she has participated with in this competition. This competition is very beautifully emphasizes the culture heritage of Goa, and participating in it by understanding and being able to answer all the Parkones has in itself been a big win for me. My apology for not being here today in person due to my live music commitments, as I depend on it for my livelihood. I would like to thank Chikali Bio Crusaders for organizing this competition and wish you the very best to carry on this good work. My good wishes with you all. Once again, thank you, happy feast, and God bless.